आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावदीस, एकलोच आमचो देवबार. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांद पासां सोगली एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्यान देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावदीस, एकलोच आमचो देवबार. दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. विदेशांनी देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जुदेयांत आसलेल्या दोन दुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकले आनी पेद्रू जेरुसलेमाक आयलो तेन्ना सुनाट केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनाट करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बाराबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जप्पा नगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोनशांक धरून सर्गार थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतराळवेळी सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें हांव केन्नाच खावंक ना. आनीक एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराच्या उमऱ्याशी ते मनीस थांबले. शेजाऱ्या थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बाराबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बाराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जप्पाक पेद्रू म्हणलेले सिमावांक आपोवन धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवान उदकांत स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें. देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटूच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यंत देवान दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या
तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचे दर्शन घेतलो. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या ओडची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोष दितल्या, देवाशी चोडून वेता. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवंडी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, जो मेंढराच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नोगवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढराचो गवंडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपले मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात, देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताची सुरशिलीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावटी तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी ताका लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरता ताचें थारोन जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारूंक, उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तो तांकां जिवीत मेळच्या खातीर, तें तांकां सुभापणां मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात. नियाळाक आदार. आपलें शिकोवप पूर्ण करून भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर व्हड मनीस जातलो म्हूण चिंतालो. आपल्या बापाचे धंद्यांत मिसळ जावन बरो वावर करतलो आनी तो उंचले पावंडेर पावतलो म्हूण ताची सपनां आसलीं. एक दीस भाग्यवंतीनास दिलो येला ताका भेटता आनी ताका सांगता, कसलो फायदो तूं आख्खो संवसार जोडून पूण तुजो आत्मो इबाडीत तर.
भागीवंत फ्रांसीस शावेरान हे उतरांचे बारीकसो नियाळ करता आनी सगळे पाटी सोडून जेजूचो पाटलादार जाता. दोरदिताचे इतिहासांत पेद्रूचेर पवित्र आत्मो देंवता आनी तो कितें अनुभवता तें सांगता. देव पेद्रू लागीं उलयता. पेद्रू देवाचो ताळो आयकतात आनी देवाक जाय तेंच करता. जोआंच्या शुभ वर्तमानांत मेंढरां आपल्या गवळ्याचो ताळो आयकतात आनी गवळी ताचे मुखार चलतात आनी तीं ताच्या फाटल्यान, आनी तीं आपल्या गवळ्या फाटल्यान चलतात, कित्याक तीं ताका वळखतात. तीं परक्या फाटल्यान वचनात. आमच्या जिवितांत जेजू बरो गवळी. जायते फावटी आमकां उलो करता, पूण आमी ताचो ताळो आयकनात. गवळी उलो मारता तेन्ना आमी संवसारी वस्तूंचेर चड लक्ष दिता म्हूण आमकांच उगडास करुया आनी नव्यान आमच्या गवळ्या फाटल्यान चलुया. आयज आमचो थाराव जावन दी. म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, हांव जिवितांत तुजो ताळो आयकूंक वावुरतलों.